आता आम्ही तशा तरेचो हांगा एक मेळावो बिचोले तालुक्याक लागून 14 तारखेर 14 डिसेंबर बिचोली, सांखळी आनी मये ह्या 3 मतदारसंघाक लागून आम्ही रवींद्र भवन सांखळी हांगासर सकाळी 14 तारखेर 10 सुरू करतात. सबंद दनपार पर्यंत तो मेळावो आसतलो आनी मागीर सांखळी महोत्सव असल्यामुळे 3 दीस तो कावंटर आमचो थंय आसतलो, जेणे करून थंयचे एखाद्याक त्या स्किमी संदर्भात डिटेल जर जाय आसत, फॉर्म भरपाक मदत जाय आसत किंवा त्या स्किमीच्या संदर्भातली डिटेल कितें जर जाय आसत जाल्यार ती अवेलेबल करपाक आमचो कावंटर थंय आमी 3 दीस दवरतले. आनी 14 तारखेच्या मेळाव्या भितर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे सभापती राजेश पाटणेकर, आमचे मयेचे आमदार प्रवीण झाटये आनी आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी मोठ्या प्रमाणान सगळे 3 मतदारसंघातले बेनिफिशरी जांकां ते बेनिफीट घेवं जाय हाका लागून ते येतले. आनी त्यामुळे आमी पयलीं एक 3 मतदारसंघातले बारीक बारीक थंयचे लोकप्रतिनिधी आसात त्यांच्या बरोबर बैठक घेवन त्या मेळाव्याक लागून तेंच्यांनी आपापल्या भागातले जांकां ती स्कीम घेवपाक जाय अशें जे कोणाक यूथ किंवा युवती जे आसात तांकां तेंच्यांनी आपोवचें म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. पण सरकाराच्यो ज्यो स्कीम आसा हे जर घेतले जाल्यार एखादो भुरगो स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक शकता आनी तो बाकीच्यांक आपल्या धंद्याच्या निमित्तान आणखीन एक थोड्या भुरग्यांक तो एम्प्लॉय करपाक शकता.